दाबोळे एअरपोर्टार जप्त केल्या सिगरेट लायटरांक मंगळारा राती अकस्मात उजो लागलो। सेक्युरिटी चेका वेळार पॅसेंजराकडच्यान हे लायटर जप्त केल्ले। आदल्या टर्मिनलाचेर एकठांय करून दवरिल्ल्या हजारांनी लायटरांक उजो लागलो। निमाणे फायर ब्रिगेडीन उजो आटोपा हाडलो। टर्मिनल वापरात नाशिल्ल्यान वेळ बरो। Accordingly, we rushed. The local Goa State Fire Brigade, they also came to the spot. The Naval Fire Brigade, they also came to the spot, and the fire was brought under control. There are no any casualties. सर कित्याक उजो लागलेलो? There are some lighters and scissors, plastic material which has caught fire. So, for the inquiry is in progress. एअरपोर्ट एक्सटेन्शन बोर्डाक कितें उजो पेटलें सांगलें तेंच्यांनी 22-25 कॉल येयल्ले ते आनी हांगा सगळे लायटर बिल्टर तेंच्यांनी दम केल्ले ते दम करून तेका उजो पेटलो लायटर बिल्टर ते स्फोट जाताले मागीर तेच्या पयलीं आमची नेवीची गाडी आसली आर्मी तेंच्यांनी गोळ्या पाडलेले मागीर आमी पाडलेले JCBन हे करून स्पीड हे केले ते ऑलरेडी कंट्रोलान येयले। हय एयरपोर्टाक लागीं आसले। हय एयरपोर्टाक लागीं आसता यहाँ पे वो लाइटर में हम इधर आए थे जब आग लग गई थी। लाइटर था वो किधर से लाइटर आया था? वो इधर पहले से था, वो पता नहीं किधर का है वो। एयरपोर्ट के बस था लाइटर। हो सकता है। बायण्याच्या नुस्तेकारांनी एक दिसाचो बंद दवरलो। कांय नुस्तेकार रस्त्याक कुशीक बसून नुस्तें विकतात। टॅक्स भरून मार्केटात धंदो करतल्यांक ह्या प्रकाराक लागून लुकसाण जाता। तिडकल्या नुस्तेकारांनी विशय मुरगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसाक कळयलो। ताणें मार्केटा भायर नुस्तें विकतल्यांचेर खर कारवाय करपाचें उतर दिलां। धंद्याक सुवात दिल्ली आसतना रस्त्यार नुस्तें विकूंक मेळचें ना म्हूण फेर्नांडीस उलयलो। चीफ मिनिस्टरान सांगला आमकां ते घाटा म्हणून सांगला गाडी सगळे थिंगा रस्त्यार दिसते भायर बसता न्हू तांकां भितर हाडून घालता तुम्ही काय टेन्शन घेना कांयच जाय तुम्ही आमी सांगता तांकां सगळे म्हणून सांगून धाडला आमी येवन 25 जाणां रोडाचेर बसता आनी आमी उरले 5 जाणां तांकां कितें सांगता आमी बाजारान येवन बस म्हणून सांगताय आमकां साफ गिरायकी जायना आनी म्युनिसिपालिटीचे पयशे फारी आमी करतात ती इकून वयताय सुसेगाद रावन आमकां गिरायकी जायना थिंगा कंप्लेंट दिवपा म्हणून आमकां बाजारान गिरायकी जायना ती सगळे नुस्तें भरपूर विकला थिंगा रस्त्यार आनी आमी पयशे भरता तो मनीस बाजार बंद करून आयलो म्युनिसिपालिटी सकाळींचा आमचे भुरगे बाडे आसा न्हू आमी दार करून तांकां घालताय आमचो धंदो चलना आमी कितें खातले खूब त्रास जाला आमकां त्रास जाले आमकां आमचो धंदो चलना काय ना गिता गिरायकी सगळें थिंगा नुस्तें घेवन वयता रस्त्यार मार्केटाक कितले नुस्तें दिले सवय पासून येना थिंगा सवय आसा थिंगा नुस्तें सवय आसा म्हणून थिंगा आमकां खूब आतां त्रास जाला बाबा त्रास जाले बाबा आमचे भुरगे इस्कोला बिस्कोला वयताय न्हू आमी कितें करूंक जाय हे विचारल्यार मुख्य अधिकारी म्हणटा पालिका खंय रोखडीच मार्केटा भायर बसतल्या आड मोहीम सुरू करतली। Has been stopped, but still some ladies, some Lavani people are coming forward. They sell fish by the side of the road. This can be a public obstruction, and there is some accident can take place. We have already taken the initiative. Maybe due to some saptah or initiative have gone little slow. I will follow it up vigorously and see that these people also sell fish in the market. Market is a dedicated place. हे कितें पयले फावट आनी एकीच कडेनी मार्केटांनी भितरल्या आनी भायल्या नुस्तेकारांचो आत्र्या पैऱ्यान वाद पालिका मदीं पडून तितले पुरती थंड करता। मडगांव म्हापशा पणजे मार्केटांनी चलता तेच वास्कोय उपाय काडपाची कोणाचीच तयारी दिसना। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।